एज्युकेशन आणि जे एस्टाब्लिशमेंट हांगासर आयिल्ले जॉब खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयांत अवेलेबल आसा. डिफरंट सेक्टरांतले जॉब अवेलेबल आसा. ITI पासून इंजिनियर पर्यंत. इवन जो कॉमर्स सेक्टरांत मतलब तो CA एकटो उबो रावलो आनी तेणी सांगलें आमकां अकाउंटंट मेळना म्हणून. आमकां बरो अकाउंटंट मेळना, आमी बरी सॅलरी दिवपाक तयार आसा हें तेणी सांगलें. तेंची समस्या एकटीच आसा की जितके जण जे गोंयांत आसा तेंच्यांनी काम करपाक सुरवात करचें. शिप बिल्डिंग एसोसिएशनान सांगलें आमकां वेल्डर जाय, वी आर रेडी टू पे द 40,000 रुपीज पर मंथ विथ एवरीथिंग. कॉमर्स सायडींतलो अकाउंटंट आहा तो म्हणटा आमी 40,000 रुपया अकाउंटंटाक दिता जाल्यार कोण अकाउंटंट म्हणून जॉईन जायना. बारीक ते जॉब तूं ड्रायव्हर आनी पिवन सोडूनच दी, म्हणजे तुका वेल्डरा पासून ते अकाउंटंटा पर्यंत जालें. तो म्हणटा तो पळय इंजिनियरचे कालचे गजाल सांगता तो. आपूण अग्नेल कॉलेजीन गेलो जाल्यार 2 भुरग्यांनी फक्त इंटरव्यू दिलो म्हणटा. इंटरव्यू दिवपाक येवंक ना. हय, ताज हॉटेलवाले जर सांगता तुमी जितके लोक धाडटा तितक्या लोकांक आमी एम्प्लॉय करता. आमच्या कडेन एम्प्लॉयमेंटूच ऑपॉर्च्युनिटी तितक्यो आहा की लोक येवपाक तयार आसा आमच्या हॉटेल. आनी इट इज नॉट लेबर वर्क, इट इज अ व्हाईट कॉलर जॉब. दे आर रेडी टू गिव्ह द 6 महिन्याची ट्रेनिंग दिवन आमी जितके येता. आनी सॉरी तितूंतले 2 कोर्स हांव सांगपाक उरलो. ताज्या कडेन जे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कळपाक सोदता की ताज हॉटेलाच्या मार्फत BSc इन हॉस्पिटॅलिटी हो कोर्स सुरू आसा. गोंयांतल्या फक्त 15 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलां. पर मंथ दे आर पेइंग द स्टायफंड ऑफ 4,000 रुपीज, 10,000 रुपीज शिकता आसतना. एन्युअली फीज 4,000 रुपया, बट तो दर म्हयन्याक 10,000 रुपया शिकता आसतना ताका पे करता. हेल्थ प्रायव्हेट सेक्टरान कॉलेज सुरू जाल्या पयलीं तिका 70,000 रुपया भरून लोक कॉलेजीक वता आनी हांगासर ते 10,000 रुपया दर म्हयन्याक दिता, म्हणजे 1,20,000 रुपया ते तुका एन्युअली दिता. आनी आमच्या कडेन शिका म्हणटा जाल्यार फक्त गोंयांतल्या 15 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलां. 12वी सायन्स जर कोण आसत जाल्यार तेंच्यांनी ताज्यांतल्या हॉस्पिटॅलिटी जाका कोर्स करपाक जाय तेणी व्हडल्या खंयची हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट सोदच्या पेक्षा तेंच्या कडेन वचून जॉईन जावचें. ते डायरेक्टली तांकां जॉईन करून घेता. म्हणजे 10,000 रुपया पर मंथ शिकता आसतनाच पे करता ते. आनी 3 वर्सां शिकपाक. म्हणजे सी डिफरंस म्हाका हें कळना की भुरगे कित्याक जॉईन जायना हो आतां तांकां खबर ना काय कळना. लॉ कॉलेजीन थोडे सांगता इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ 50% सीट गोंयकारा खातीर आसा. गोंयकार ताका एप्लायच करूंक नको. आयुष इन्स्टिट्यूट धारगड 50% सीट गोंयकारा खातीर आसा. गोंयकार त्या कॉलेजीन एप्लायच करिना ते सीट घेवपा खातीर. म्हाजें सगळें म्हणणें आहा जे शिकता पळय तेंच्यांनी मुख्यमंत्री उलयता ते आयकचेय बी आनी 4 लोकां कडेन पावोवचें. इतकेंच म्हजें म्हणणें.